18 to 44 18 to 44 सुरू केला आजच्यान हांगा सर्वोदय हायस्कुलान आनी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन केल्या. सो पर डे 110 स्लॉट बूक जाता आनी हे अशे 15, 16, 17, 18 4 दिसाचे ऑलमोस्ट बूक जाल्ले आसा. आनी आतां गव्हर्मेंट हॉस्पिटल डॉक्टर्स हे सांगतले की खंयच्या दिसा ऑनलायन बुकींग करपाची, ते ओपन जातले तेन्ना मागीर तशें ऑनलायन बुकींग करपाची. हांगा शिफ्ट कंप्लीट हांगा. आणि ते 45 ओवर 45 आसा ते हांगा आसा. हय 45 तांकां सेपरेट क्यू केल्ली आसा, तांकां सेपरेट लायन आसा 45+, 60+ आनी 18+चे सेपरेट केल्ले आसा. आणि कितलो टायमींग कितलो दवरला? टायमींग तुका 9:30 ते 12:30 आनी मागीर 2:30 ते सांजे 5:30. आता ते हांगा मोस्टली ऑनलायन आसा काय हांगा येवन रजिस्ट्रेशन करून हे करता ते? 45 अबाव जितले आसा न्ही ते सगळे डायरेक्टली येवन एक टोकन घेवपाचो आपलो, बसपाचो रावपाचें, अर्द वरा भितर वॅक्सिनेशन जाता. आनी 18+ आसा ते फक्त ऑनलायन. तांकां डायरेक्टली कोणाक येता ताका एलावड करूं ना, कित्याक सिस्टमॅटीक दिसाक 100 अशें केलां. आता अरावंड कितलीशे कुडचेरे भितर जातलेशें दिसता तुका वॅक्सिनेशन अरावंड? म्हणल्यार आतां टोटल हय आज 18+ ऑलमोस्ट 110ची लिस्ट आयल्या, ती 110 आसतली आनी हांगा एक 180, 200 सुमार जाता अबाव 45 आसा. आता हे चालूच उरतलें? हय चालूच उरतलें पर्यंत हे जाय. हय हॉस्पिटलान कितें जातालें, कोवीड टेस्टींग आनी वॅक्सिनेशन सेम जातालें, दोन सेपरेट. बट कितें जातालें, सगळे ते क्रावड जातालो, दोनी पेशंटूय थंय आनी बरे मनीस थंय, ताका लागून हें सेपरेट केलां.